नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. शेनवारा फांतोडेर बांबोळे गोंय विद्यापीठा लागसार जालो स्वय अपघात. ओव्हर स्पिडीन येवपी बेलेनो गाडयेन लायटीच्या खांब्याक दिलो धपको. कार चालक जखमी. मोल्या पळसकट्यार चिकन वेस्टाच्या प्रक्रियेवयल्यान वातावरण तापलें. चिकन वेस्टाचे प्रक्रियेक थळाव्यांचो खर विरोध. पंचायत वांगडी थळाव्या वांगडा पुलिसूय पावले घडणूक थळार. ब्रिटीश नागरीक चली डॅनियली मॅकलॉग्लिन खून प्रकरणात आरोपी विकट भगत दोशी. मडगांव सत्र न्यायालय सोमारा दितलो ख्यास्त. निकाला उपरांत डॅनियलीची फामील जाली भावूक. म्हादयच्या बाबतीत विद्यमान सरकार सपशेल अपेशी. फाटल्या 5 वर्सांत आदवोगादांचेर 3 कोटींचो खर्च. म्हादयचो लढो गोंय जिखतले म्हणून सरकाराक करतात दिशाभूल. म्हादय बचाव अभियानाची टिका. सुलेमान खानाच्या प्रकरणात डीजीपीचे तोंडार बोट. अधीक्षक काडटलो प्रेस नोट म्हणून जाप. अधीक्षकाचे प्रेस नोटीत सुलेमानाक एस्कॉर्ट करपी पुलिसांचे चौकशेचो आदेश. गोंय आनी कर्नाटकाक जोडपी कारवारचो काळी न्हंयवयलो पूल परतून कोसळ्ळो. फाटले फावट पडिल्ल्या पुलाची दुरुस्ती चालू आसतना परतून घडली घडणूक. धार बांदोड्या पणसुले घरात मेळ्ळें धोकादायक रेडिएशन मशीन. घरात दोबरो मारून 1.5 मीटर जमनीत दवरिल्लें मशीन. पुलीस करतात तपास. आनी वीज खात्याची केबलवाले आड परतून मोहीम सुरू. थाकाय नाच. हेरा सयत जिओकूय सुमार 3.5 कोटींच्या थकबाकीची नोटीस. ई काशीनाथ शेटयेन धाडल्या कारणां दाखय नोटीसी. आता पळयात खबरो विस्तारान. ब्रिटीश नागरीक चली डॅनियली मॅकलॉग्लिनच्या खून प्रकरणात आरोपी विकट भगताक मडगांव सत्र न्यायालयान दोशी थारायलो. भगताची ख्यास्त कोर्ट सोमारा जाहीर करतले. भगताक दोशी थारायले उपरांत डॅनियलीची फामील भावूक जाली. 2017 वर्सा काणकोणा राजबाग आगोंदा हांगासर ब्रिटीश नागरीक चली डॅनियली मॅकलॉग्लिनाचो खून जाल्लो. ह्या खुनाचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार गाजिल्ले. ह्या प्रकरणात काणकोण भगतवाड्या वयल्या विकट भगताक अटक जाल्ली. विकट आनी डॅनियली हांच्या दोगां मदीं इश्टागत आशिल्ली. तपासात विकट भगतानूच डॅनियलाचेर पयलीं लैंगीक अत्याचार करून उपरांत ताचो खून केल्ल्याचे निष्पन्न जाल्ले. खून केल्या उपरांत डॅनियलाचो मोबायल गायब जाल्लो. डॅनियलाच्या आंगार ते वेळार 7 घावे आशिल्ले. अशे तरेन डॅनियलाचो भयानक पद्दतीन विकट भगतान खून केल्लो. काणकोण पुलीस स्टेशनाचो तात्कालीन पुलीस निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी हे अधिकारी म्हूण काम पळयल्ले. शुक्रारा मडगांव सत्र न्यायालयान आरोपी विकट भगताक दोशी थारायलो. भगताची ख्यास्त कोर्ट सोमारा जाहीर करतले. That is murder. He was convicted. On the section of 376, which is rape, he was also convicted. And the matter has been argued on the circumstances for sentencing, whether to the aggravating circumstances and the circumstances to reduce his sentence. And the Honorable Court will decide on the sentence on Monday morning. So what was the section in which he has been, one section 394, has he been acquitted in that or? He has been convicted for 376 and 302. Sorry? Also 201 destruction of evidence. She has confirmed a conviction on 302 and 376. Right? A detailed judgment would be out on Monday morning. So then we will know about the other elements. But as far as 302 is concerned, that was the most serious charge. Under 302, 376 and 201. And sir, And now on the point of sentence, it has been argued that the matter is kept on Monday. Yeah, on sir, 17. what was the plea to the court after the conviction? Sorry, we have not read the order. I cannot tell you anything. Sorry? What was the plea to the court after the conviction? Plea is a normal on the point of sentence. Today, the famous case of Vikat Bhagat, wherein a foreigner lady was murdered at Devbagh, Kankod, the court has held him guilty for the offences punishable under section 376, 302 and 201 of IPC.
Prosecution had led altogether 46 witnesses, and it has culminated into the conviction for the accused. Now, on point of sentence, the arguments on point of sentence were heard today itself, and matter is kept on Monday morning for final judgment. Today we got conviction in Vikat Bhagat matter, which was of Kankona police station. So this trial was very prolonged, and in between there was a COVID. At that time there was a break in the proceedings, and now today finally judgment has come, and he has been convicted. कोर्टान भगताक दोशी थारायले उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना जाहीर डॅनियलाची फॅमिली भावूक जाली. We, as Danielle's family and friends, are so thankful to both embassies, public prosecutors, lawyers, and investigating officers involved in our fight for justice. They have treated her like their daughter and have tirelessly fought for her. We are so thankful that their hard work has paid off and that Bhagat has been found guilty of taking Danielle from us. We have lost nearly 8 years of our lives fighting for Danielle, and we are so thankful that we can now start grieving her immeasurable loss. She made the most of her 28 years and lived every day to the fullest. She was so kind and always so happy. She didn't deserve what he put her through. We are so grateful to have been able to be here for the verdict and to see Goa that Danielle loved so much. आयरिश बॅकपॅकर डॅनियला मॅकलॉग्लिन हाच्या रेप आनी मर्डर केसीक जी 2017 काणकोण हांगा जाल्ली तातूंत भितर आयज मडगांव सेशन आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान विकट भगत हाका कन्विक्ट केल्लो आसा. ताका सेक्शन 302 मर्डर, 376 रेप, 201 डिस्ट्रॉईंग एविडन्स ह्या सेक्शना अंडर कन्विक्ट केल्लो आसा, आनी हाजी जी पॉयंट ऑफ सेंटेन्स आसा ही सोमाराक एनावन्स जातली. हातूंत भितर टोटल 46 पंच विटनसीस आशिल्ले, आनी ही केस जी आसा ही आयवो फिलोमेन कॉस्ता हाणें हाजे अंडर ही इन्वेस्टिगेशन जालें. ताजे नंतर ती राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी चार्जशीट फायल केली, आनी आज ते हातूंत भितर विकट भगत हाका कन्विक्ट जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर. फाटली 5 वर्सां आदवोगादांचेर वट्ट 3.2 कोटी रुपया खर्च केल्लो आसा. मादेचो लढो गोंय जिखतलें जाल्यार तसो आदवोगाद जाय. मात गोंयच्या हिता खातीर लढो दिवपी एकूय आदवोगाद नाशिल्ल्यान अशा पद्दतीन सरकाराची दिशाभूल जाता, अशी टिका करीत मादय बचाव अभियानाची निर्मला सावंत हिणें प्रश्न उपरासला. आमचो जो चीफ इंजिनियर आसा तो कर्नाटकाचो, इतके सेक्युलर आमी, इतके ब्रॉड माइंडेड, ताका एक्सटेंशन दिवन दवरिल्लो आसा. हांव नका इतको तो एक्सपर्ट आसा की ताच्या शिवाय गोंयचें पान हालना. पयलींच्या काळान मास्तर लोक आमी महाराष्ट्रांतले आपयताले कित्याक भुरग्यांक शिकोवंक जाय म्हणून. हायस्कुलाक टिचर केरळांतल्यान येताले कित्याक गोंयांत शिकिल्ले टिचर्स नाशिल्ले म्हणून. आतांय आमचे कडेन एडवोकेट ना, आनी आमचे कडेन लिगल एक्सपर्ट ना, आनी आमचे कडेन इंजिनियर ना की आमकां कर्नाटकाचो मनीस आमचो चीफ इंजिनियर म्हणून दवरचो पडटा. हें सगळें जर पळयलें आसून हो कितें घोळ हाची कल्पना येना, किंवा कल्पना आयल्यार आमकां कळना भितर कितें लिपिल्लें आसा तें. बरें, आमचे लोक वतात ते वताच. सिनियर एडवोकेट आसा पळय, सिनियर कावन्सील आसा पळय, ते मुंबयचे, ते दिल्लीचे कित्याक ना? दिल्लीन सिनियर कावन्सील ना. मुंबयचे जेन्ना सिनियर कावन्सील दिल्लीक वता तेन्ना परत तांकां हॉटेल चार्जीस दिवचे पडटा, आनी तांकां 5 स्टार हॉटेलांत दवरचें पडटा. आनी जेन्ना केस येना तेन्ना तो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करतात ते मुंबयच्यानूच. म्हणून 2 जाण जे आमचे गोंयचे एडवोकेट आसतात ते असेस करपाक मुंबय वतात, जे 2 ज्युनियर आसतात ते. आनी हो जो सगळो खर्च आसा तो मातसो त्रास जाता आयकुपाक आनी वाचपाकूय खर्च ताजो. आनी हें सरकार करता फक्त दाखोवपाक की आमी मादय वाचोवपाक लागून खूब कितें तरी करता. हांगा एसेंब्लीन उत्तर आयिल्लें आसा की स्टेट स्पेंट 3.2 crore in legal fees on mother in 5 years. आतां हो इतको खर्च करता की सामान्य मनशाक हांगा खर्च करूनय ताजो कांयच फायदो जायना. म्हणजे द सायट वेर द रिवर इज डायवर्टेड. ताच्या नंतर हाऊस कमिटी आसा, ती हाऊस कमिटी कित्याक विजीट करना? आमी त्या दिसा तर सांगलें की लेट हाऊस कमिटी विजीट. हाज्या बरोबर
पयलींचे जस्टीस फर्दिन रिबेलोन सांगले बरोबर टेक्निशियनूय घेवन वचा, आर्किटेक्ट घेवन वचा, हायड्रोलॉजिस्ट घेवन वचा, सगळ्यांनी वचूनी विजीट द प्लेस अँड लेट देम नो फर्स्ट हँड गेट द फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन. तेही सरकार करना. राजेंद्र वता, म्हज्या सारकेल्ल्यान वता, इट बिकम्स प्रायवेट विजिट्स. ऑथेंटिसिटी आसतली न्हय. म्हणजेच ते म्हादयचें उदक व्हरतात आनी हिडकलचें म्हणजे कर्नाटकांतलेंय उदक व्हरता. खंय तर बेळगांव, हुबळी, धारवाड हाच्या पसून. आनी ते सांगतात हाच्या पसून तुमी बेनी हल्ला न्हंयचें उदक वापरात. कर्नाटका कडेन उदक ना अशें ना, भरपूर आसा. बेनी हल्लाचें उदक कित्याक ते वापरना तर तांणी ठरयलां आसतलें अशें की मेळटा तें घेवया, मागीर आसा तें सांबाळून दवरलां तें वापरुया. जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकीच्या नव्या दाव्यांचेर डीजीपी आलोक कुमाराचे तोंडार बोट. उत्तर गोंय अधीक्षक प्रेस नोट काडटलो म्हणून जाप. अधीक्षक अक्षत कौशलाचो सुलेमानाक एस्कॉर्ट करपी पुलिसांचे चौकशेचो आदेश. जमनी हातासपाचे प्रकरणातलो मुखेल आरोपी सुलेमान उर्फ सिद्दीकी खानाच्या नव्या दाव्याचेर डीजीपीचे तोंडार बोट. बुधवारा कोर्टात हाडिल्ले कडेन मिडियाक पळोवन सुलेमानान आपलो पयलो व्हिडिओ खरो आसलो, दुसरो व्हिडिओ गन पॉयंटाचेर शूट करून घेतिल्लो म्हूण दावो केल्लो. दुसरे दिसा जाचें नांव सुलेमान घेतात तो म्हापशेचो आमदार आनी गोंय विधानसभेचो उपसभापती जोशुआ डिसोजा पणजे मुख्यालयात पाविल्लो. आपूण वैयक्तीक कामा खातीर डीजीपीक मेळपाक आयिल्लो म्हूण जोशुआन दावो केल्लो. शुक्रारा डीजीपी म्हणटा जोशुआची खंय ती सदिच्छा भेट आशिल्ली. फाटल्या 3 दिसांत तिगाचे 3 वेगवेगळे दावे. पयलींचो व्हिडिओतून आरोप केल्यार एमएलए चेअरमॅन ते खरे जोशुआ आसलो तेन्ना जोशुआ आसलो. काल सुलेमानान परत एकदा तुझे नाव घेतलं. सुलेमान सिद्दीकीन सर तुमचे परत एकदा नाव घेतला. म्हाका तुम्ही तेका विचारात न्हू. आय हॅव नथिंग टू से विथ रिगार्ड्स टू दिस. आई एम नॉट इन्वॉल्वड विथ दिस पर्सन. जोशुआ भी आपसे मिलने के लिए आए थे. वो एक पैसे कर्टसी कॉल थे. दूसरा ये है कि एसपी नॉर्थ सुलेमान सिद्दीकी के मैटर में अभी प्रेस नोट जारी कर. नहीं सर, अभी गोवा बोर्ड का डेलीगेशन आया था आपके पास, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो एक हमें क्या कहते हैं वो दिया है बेसिकली, जिसको कहते हैं आपका रिक्वेस्ट लेटर है. तो वो तो इसी सिलसिले में आए थे, पर उन्होंने डेलीगेशन के तौर पे मिलके एक उन्होंने बेसिकली एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है. तो वो ठीक है, वो डेलीगेशन का सर एक ही बात हो गई कि बात सुन लो. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एसपी नॉर्थ इसके बारे में एक प्रेस नोट बहुत जल्दी आप लोगों को देगा. सारी डिटेल आपको सिद्दीकी ने बोला था एसबीआई गन पॉइंट पे आपने किया था, वो सही बात है सर. और इवन उसने आरोप किया है कि इलेक्ट्रिक शॉक उसको दिया गया है करके. उसके बाद आप कहना चाहेंगे एसपी नॉर्थ अभी आपको देंगे. मजगती डीजीपीन सांगिल्ले प्रमाण उत्तर गोंयचो एसपी अक्षत कौशलान प्रेस नोट काढली. सुलेमानाचे दावे तथ्यहीन आसात अशें पोलीस म्हणटात. तशेंच कोर्टात व्हरतना सुलेमानान मिडियाक जाप दिल्ली त्या वेळार वांगडा आशिल्ले पुलिसांचे चौकशेचो आदेश अधीक्षक कौशलान दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय आनी कर्नाटकाक जोडपी सदाशिवगड कारवार वाठारांतलो काळी न्हंयवेलो पूल परतून कोसळ्ळो. फाटल्या ऑगस्टात हो पूल कोसळिल्लो तेन्ना संबंदीत खात्यान ताचे दुरुस्तीचें काम हातान घेतिल्लें. आतां परतून तोच प्रकार जाल्ल्यान नव्या पुलावयल्यान प्रवाशां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. धारबांदोड्या पणसुली एका घरात मेळिल्ल्या धोकादायक रेडिएशन मशिनाक लागून बरोच बोळ जाला. घराच्या आंगणात 10 मीटर खोल खड्ड्यात हे यंत्र लिपोवन दवरिल्लें. हे घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलिसांनी धांव घेत ह्या प्रकरणाची चौकशी केली आनी मशीन जप्त केलें. धारबांदोडीच्या पणसुली हांगा भाड्याक घेतिल्ल्या घरांत धोकादायक रेडिएशन मशिनाचो सोद लागिल्ल्यान पुराय गांवांत भयभीत वातावरण. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घराच्या आंगणात खंय 10 मीटर खोल खड्ड्यांत हे यंत्र लिपोवन दवरिल्लें. हे मशीन खंय ते सदां कामाक वतना व्हरताले, मात आयज ते व्हरपाक विसरले आनी कुशीक आशिल्ल्या गॅरेजीन रेडिएशन पास जाल्ल्यान तांकां दुबाव आयलो आनी तांणी रोखडेच पुलिसांक कळीत केलें. पुलिसांनी ताबडतोब धांव घेत वाठार सील केला. हे घडणुकेची फुडली चौकशी सुरू आसा.
machine. It's used for the welding inspection. So normally the residential area दवरपाक allowed ना. So it will be used in the industrial areas. Otherwise तेका म्हणतात pit room. It's stored in the pit room. तर नॉर्मली रेसिडेन्शियल तेतून यूज करपाक शकना, अदरवायज दवरूय शकना. इट्स इलिगल. वेल्डिंग जे आसता, वेल्डिंगाचो जो पार्ट आसा पळय तो रेज पास जावन तेगेलो इन्स्पेक्शन म्हणजे आमगेले झेरॉक्स कशे मशीन येता, अदरवायज रेज कशे पास जातात, बट ते कितें लोखणाचे रेज पास करतात. लोखणांतल्यान रेज पास जातात. हे लोखणाचे जे व्हडले व्हडले येता, इवन ब्रिजीस, अदरवायज जे बार्ज बिर्ज आसता व्हडल्यो व्हडल्यो. सो रेसिडेन्शियल एरियान हे अलाउडूच ना. मशीन दवरप व्हेरी इलिगल. ओके. कितें म्हणटा तेका, कितें जाणा तूं? स्पेसिफीक रेडिएशन मशीन. रेडिएशन म्हणल्यार कित्याक सांग, लोखण पास जाता जाल्यार आमच्या बॉडींतल्यान पास जाल्यार कितें जावं शकता. ओके. ही एक भोव गंभीर गजाल. हे मशीन हांगा कित्याक हाडले, खंयच्या हेतून ते लिपयले, ताची पुराय चौकशी जावंक जाय. तशेंच घरमालक आनी भाड्याच्या घरांतल्या लोकांची पुराय चौकशी करची, अशी मागणी धारबांदोडचे सरपंच बालाजी गावस हांणी केला. लोक हांगा रावता, पोलीस व्हेरिफिकेशन सुद्दां जडना, तेन्ना पुलिसांक रिक्वेस्ट करता ह्या घरमालकाक आनी तांकां जाता तितले बेगीन तेची कारवाय जावपाक जाय. आनी कितें दवरला पळय हांगासर ते पुलीस सुद्दां व्हरोंक शकना खंय, अशें मनीस कितें ते फायर ब्रिगेड बी येवपाक जाय खंय. कसले म्हणजे इक्विपमेंट दिसता जे जमनी पोंदाची दवरला ताणें ते? पळय तुमी आतां पळयलां ते जवळ जवळ 1 मीटर खोल बेतो घालून दवरला. ते आमकां म्हणजे पळयल्यारूच ते मशीन कितें भयानक कशें आसा. पण कित्याक लागून यूज बीन करता म्हणून कितें सांगता? वेल्डिंग इन्स्पेक्शन करता खंय ते. म्हणजे रेडिएशन ते खंय रेजिडेन्शियल एरियेन दवरपाक अलाउडूच ना सांगपाचें म्हणटा. रेंटल रूम न्हू, रेंटल रूम. पूण ह्या सरकारान पोलीस व्हेरिफिकेशन केला म्हणटा न्ही सगळें, हेंचें पोलीस व्हेरिफिकेशन जावना तेन्ना ह्या हेका घरमालकाक सामकी मोठी फायन पडपाक जाय आनी तांकां पडपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. वीज खात्याच्या खाम्याक केबल बांदिल्ल्यान जियोक 3.45 कोटी जाल्यार ब्लिट्स ग्लोबलाक 1.80 कोटी रुपया वीज खात्यान दंड घाला. वीज खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केला. तशेंच केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. तातूंत 15 दिसां भितर लायटीच्या खांब्यावेले केबल काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्यात. आम्ही एक पब्लीक नोटीस घातलेली 4 तारखेक 3 तारखेक, तातूंत आमी म्हणलेलें 10 दिसांचो टायम दिल्लो. आनी देन द हायकोर्ट ऑल्सो हॅड पास्ड एन ऑर्डर सेईंग दॅट आमकां एप्लिकेशनां करपाची रायट टू वेन आनी वी वील डिसायड ओवर दॅट एप्लिकेशन. आतां आमकां एप्लिकेशनां सगळ्यांनी केल्या, पण वी हॅव ऑब्जर्व दॅट दे आर नॉट पेड फीज ऑफ 5 years नियरली अँड मोर दॅन दॅट. So we have put those 5 years fees and plus compensation. And आम्ही order मारल्या dismissing their applications. All their licenses have been their permissions for NOC and permissions for this has been to lay cables overhead has been dismissed because there is no ताणी कांयच ते as per sections ताणी 15(3), 9(6), 4(2) यांच्या प्रमाणे ताणी कांय करूंक ना. आनी ताणी रेगुलरायज करपाक तातूंत हें ना आमकां कांय प्रोविजन ना. सो वी हॅव रिजेक्टेड द एप्लिकेशन. आनी जियोक आनी अशें कोणाक जियोक आमी आतां जियो हॅज बीन ऑर्डरान जियोक 3.45 crore हें दिलां रेंटल आनी हें कंपन्सेशन फॉर 5 years. आनी GT म्हणून कोण तरी एक आसा आतां हांगाचो वास्कोचो ताका आमी 1.80 crore दिला. सो बिट्स ग्लोबल टॅक्नॉलॉजीज म्हणून दामोदर टेंपल वास्को अशें आमी सगळ्यांक आतां ऑर्डरी काडल्या, फायन दिल्या. आनी पेनल्टी आमी 15 दिसाची शोको सेपरेट काडल्या पेनल्टी. ते काडना जाल्यार आमी आतां ते काडना जाल्यार आमी काडून घेतल्या. कोलवा क्रिकात शेळो दाटून आयिल्लो. शेळ्याक लागून उदक पाड जाल्लें. हे विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ केल्ली. कागाळी उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कोलवा येवन क्रिकाच्या उदकाचे नमुने घेवन गेल्ले. पूण फुडें कितेंच जावंक नाशिल्लें. निमणे उदका स्त्रोत खात्यान हें काम हातान घेवन कोलवा क्रीक निवळ केलो. पर्यावरण मंत्र्याक जे जमलें ना तें उदका स्त्रोत मंत्र्यान करून दाखयलें. तेन्ना पर्यावरण मंत्र्यान उलोवचे परस काम करून दाखोवचें. ताचे कडेन कापास्ताद आसा जाल्यार ताणें साळ न्हंय निवळ करून दाखोवची अशें आव्हान बाणावलेचो आमदार वेंझीन पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराक दिलें. This man is in a bubble island, on a bubble trip, sailing in the bubble world. This is this minister. So तेका सजमोवपा आनी म्हाका कांय सांगपा नाका, पूण तेका हांव फकत दाखोवपा सोदिता. जरी तरी तो ते शिमुटा
जाल्यार एट द एंड ऑफ द इयर हे हेराल्डाचे न्यूज 31st of December 2024 हांगा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येवन सॅम्पल घेल्लो. सेम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तो मुट्टो न्हू की हांवें वचोन कंप्लेन करपा जाय म्हणून हांवें हिंग हाडली, तांकां सॅम्पल घेवपा लायल्लो आनी तांकां सॅम्पल घेवन सॅम्पला रिजल्ट देखून आउट येयलो. वॉट हॅज ही डन? आय एम टेकिंग यू बॅक टू रिवर साल. आय एम टेलिंग द मिनिस्टर, आय डेअर यू, आय चॅलेंज यू, तुका जाता रिवर साल साफ करून दाखय तुगे टेन्युअरान. यू डू इट, लेट मी सी. तूं म्हाका सांगत मरे हांव हिंगेन बोवाड मात म्हणून. तुका रिवर साल करपा जाता, तुका हांव चॅलेंज करता. तूं पुटमोणान देंवल्लो, तुवें व्हडलो शो केलो की तुवें सगळें केलो म्हणून. रिवर साला देंव कोण गे रिवर साल? कापस्ताद आहा तुका? कापस्ताद आहा जाल्यार कोरान दाखय. दॅट इज युअर्स बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. मागीर म्हणना काय की आम बोवाड माताय. दिस हॅज स्टार्टेड, दिस फायल वर स्टॉप. सरकार तुमगेलो, सरकार आमगे न्हू. तूं म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इन्स्पेक्शन केलें, रिपोर्ट आण दिवन तुगे डिपार्टमेंट आहा, तुका खबर ना त्या रिपोर्टाचें कितें येयलो तें. तूं म्हणटा परत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तुवें धाडलें आनी तुका सांगतले. कितें सांगतले तुका? कम आउट ऑफ दीस बबल वर्ल्ड. डोंट सेल इन द बबल आयलँड. कळ्ळें तुका न्हू? देर इज नो मोर बबल ट्रिप हियर. देर इज एक्शन अँड दिस इज एक्शन. WID is here. The pollution control board is not here, and we are doing work because the WID minister also cares. His support is there. आमकां फकत the administration बसता. सीन हे पास केला ना आनी सीन पास केला म्हणून आज जाला. जरी तरी सुभाष शिरोडकर हांवें पयलें सांगलोलें बाबा तेजे पुश कर म्हणून. म्हाका दिसता ही वूड हॅव डन अ बेटर जॉब, बट वी वेटेड दॅट द CE विल डू द जॉब अँड CE डीड नॉट डू दिस जॉब. काल जेन्ना मिडियान सगळ्यांनी सपोर्ट केलो तेन्ना म्हाका हें काम जालें. सो आय थिंक द मिनिस्टर नीड्स to go and study and now needs to go and do the river sal cleaning. He needs to go send his pollution control board. They have got all the reports. साफ करून दाखय रिवर साल. कुडचडेच्या रेल्वे स्टेशनाकडेन बांदिल्ले गटर उक्ते दवरल्यात म्हणून थंयच्या वेवसायिकांनी कागाळ केल्या. तशेंच गटारांनी घाणयारें उदक सोडिल्ल्यान वाठारांत वास मारता. हाची दखल घेवन कुडचडे काकोडा पालिकेन संबंदीत प्रकरणाची पळोवणी केली. बेगोबेग हो प्रस्न सोडोवपाचें पालिकेन आश्वासन दिलें. आम्ही इन्स्पेक्शन केला ह्या जे गटाराचे कॉन्ट्रॅक्टर घेऊन जी आणि शिवा आशिल्लो विथ द वॉर्ड कावन्सिलर तशेंच वॉर्ड नंबर 1 कावन्सिलर जेन्ना आमी विजीट केल्ली रिगार्डींग काम कशें चालू जाता तें कित्याक म्हाका बीन कंप्लेनी आयल्ल्यो शॉपाल्यांच्यो कितें वास येता बीन. सो ते ओपन आसा. सो कितें आसा एक गटर इतले खूब वर्सांची हो इश्यू आशिल्लो कित्याक हे हांगा बाजारांत कितें हांगा उदक पडटालें कित्याक हो गटर कावन्सिलर एकदम मुखार सरून ताणें काम एक्चुली फुडें व्हेलां आनी आमी ताका सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक. तो आमकां सांगलें 1 म्हयन्यात जर आपूण सगळें काम पूर्ण करता. ताका सांगिल्लें फॉर द टायम बींग हे जे ओपन दवरल्या ते स्लॅब घालून क्लोज कर म्हणून सांगला. सो देट टायम तुका इतको त्रास जावपाक जायना म्हणून दुकानकार. सो तो फाल्यां मागीर स्लॅब घालतलो म्हणून. एकदा तरी कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केलो हा की जाता तितली बेगीन काबार करून लोक सफर जावपाक जाय न्ही. सो तांकां टायम दिलो हा लायक 1.5 मंथ तरी लागतलो. बट बिफोर इट 1.5 मंथ म्हळ्यार आनी तांकां सांगलो हांव वास येता तांकां स्लॅब्सान तांकां वच करतलो. कितलीशी एरिया आसा ती? 20 मिटर्स घेताय. आनी कोणाले तेंगे शॉप सांबाळून सारकी तांकां ग्रायंडरान कट घालून आनी ते भितर तेंगे कितली लांब आसता म्हणटा ड्रेनेज कितली लांब आहा ती म्हाका तितली अंदाज ना. इंसान ते नागवेकर टू ते फ्रूट शॉपाक वचून टील बेनिफिट टील द रेल्वे स्टेशन. पावसा पयलीं जातल्यो? पावसा पयलीं जाता तितली मॅक्सिमम आमी फास्टस्ट ट्रॅकाचे आमी स्टार्ट केलो. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. शांता आगो कितें? काय ना मॅडम, धुल्ल तो. धुल्ल?
आगो मातशें दोतोराक दाखोवन घे गो. काय ना ते मॅडम सुकी खोकली ती. शांता आगो कितें चल्लां तुजें? काय ना गे मॅडम दवान थंडी बाल्ली आसतली. पयर जात्रेक गेले न्हू. 2 आठवडे जाले तूं खोकता. वजनय देंवलां तुजें. तूं म्हाका फटोवंक शकता. टीबीक न्हय. टीबी हे म्हाका ना असलें दुयेंस. आसचें न्ही पूण टेस्ट केली म्हणून लुकसाण ना न्ही काय. आगो आज गोंयान सगळ्या आरोग्य केंद्रांचेर टीबीची टेस्ट जाता. टीबी फ्री. आणि टेस्ट पॉझिटिव्ह येयली जाल्यार आमचें गोंय भलायकी खातें टीबीचो उपचार आनी टीबीची वखदां फुकट उपलब्ध करून दिता. योग्य वेळार निदान जाल्यार दर एक दुयेंती टीबीचेर मात करूंक शकता. आतां भिवू नाका. चल आनी टेस्ट करून घे. शांतान योग्य वेळार टेस्ट केली आणि पुराय उपचार घेऊन टीबीचेर मात केली. तुम्ही करू शकतात. जागरूक जायात. गोंय टीबी मुक्त करात. ब्रिटिश नागरिक चली डॅनियली मॅक्लॉग्लॉनीच्या खून प्रकरणात आरोपी विकट भगत मडगाव सत्र न्यायालयाच्या दोषी थारायला. भगताची ख्यास्त कोर्ट सोमारा जाहीर करतले. भगताक दोषी थारायले उपरांत डॅनियलाची फामील भावूक जाली.